Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही सुरवातेक मागणे करूया. अर्गान तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर. आनी आयज तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदताय तें तुवें भोव सोंपें केलां म्हूण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता, हांव वखाणटां. हें उतर जावन आसा सोत. ह्या सोता वोवन आनीक कितेंच सोत ना. ह्या सोताक आमी वयलो जागो आमच्या जिवितान दिवपाक जाय. तेन्नाच ही आमी सोयरीगत आमच्या बापा कडेन बांदता. तेन्नाच आमच्यो सगल्यो हेर सोयरीगत ह्यो बऱ्यो आसतल्यो. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. हें उतरूच जिवे, हें उतरूच सोत. आनी आमी तुका दिनवासता बापा तुज्या पुता खातीर. जें कितें आमी सांडलोलीं, हें पातकाचें सैम आमच्या भितर आसलें, पूण जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या देण्या खातीर, ह्या नितिवंतपणाच्या देण्या खातीर. हें नितिवंतपण जावन आसा एक देणें. तुवें तें आमकां सुभामपणी आमकां दिल्लें आसा. आनी तें देणें आमकां फकत भावार्थान जेन्ना आमी सोत मानता तें आमकां फावो जाता. आमकां हें नितिवंतपण कितें तें आमकां दिसना, आमी पळोवंक ना, पूण तुजें उतर बरयल्लें आसा. तितून आमी सोत मानता आनी आमकां दिसना तितून आमी सोत मानता बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर. तुवें सगलें बरेपण जें ह्या उतरा उदेशी आमच्या जिवितान घडोवन हाडलां. एक टायम आसलो आमी सांडलोलीं, आमी नकळो आसलीं. हें उतर कशें काम करता, हें उतरूच जावन आसा पोदवेचें म्हूण. आमी नेणार आसलीं, पूण दर एक दीस आमी तुजे बारी वेळ सारता. आमी तुज्या हाजीरपणान आमचो वेळ सारता, तुज्या उतराचेर रावता, तुजें उतर शिकता, तुज्या उतराचेरूच आमचें धान मन आमी दवरता. कसली परिस्थिती आमच्या जिवितान येयली पासून जाल्यार आमी एक निर्णय घेवपाक जाय, ह्या उतराचेरूच स्थिर रावपाक. हें उतर सांगता तेंच आमच्या जिवितान करपाक. हें उतरूच सगलें बरेपण, सगलें जें कितें सांडलेलें तें उतरा उदेशी आमकां फावो जाता. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा तुज्या पुता खातीर. केदें व्हडलें भाग आमकां, जी सोयरीगत आमची तुटलेली, सांडलेली, मोडलेली, तुजो पूत येवन नव्यान घडोवन आमकां तुवें ती सोयरीगत दिल्या. ही रिलेशनशीप आमची लॉस्ट जाल्ली, पूण नव्यान तुवें आमकां ती घडोवन दिल्या तुज्या पुता उदेशी. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या देण्या खातीर. दर एक वांगड्या खातीर, आमच्या गोच्या खातीर, आमच्या फामिली खातीर. तूं म्हटल्यार मोग बापा, आनी तुवें आमकां मोगा पासत रोचल्याय. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा पासत. ह्या उतराक लागून आमी जायतें बरेपण अणभवलां आनी अणभवीत आसात बापा. आमकां एक घडी अशी ना कशी दिसता की आमी तुका आर्गां दिवंक जायना. जाता तितली आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय बापा, तुज्या बरेपणा खातीर, तुज्या पुता खातीर. आनी तूं आतां कितें उलोवंक सोदताय म्हज्या तोंडानसून तें तूं भोव सोंपें केलां म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. ए प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल तूं आमकां आदार दिताय. अदीक अदीक ही शिकोवण आमकां, आमी ही शिकोवणेची सोजमणी घेवपा खातीर आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा.
दर एक उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरता तें म्हजें उतर न्हय दोनिया, पूण तुजें उतर. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा सगळ्या देण्या खातीर, सगळ्या बरेपणा खातीर. थँक्यू जिजस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचें नांवी करतां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कशीं आहा सगळीं? व्हेरी गूड. सगळे आशिर्वादीक हे सायडीन कितें जालें? उगी आहा सगळीं आशिर्वादीक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तुमी खुशाल हिंगासर आहात म्हणून आयज? तुमी दीस मेजतेल्यात केन्ना दातारी घेतिल्ली आनी आमी ह्या रितीराक येतिल्ली म्हणून? कोण अशे भशेन आसा? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. केन्ना केन्ना आमी सारकी आवडून रावता न्हू खूंय खूंय म्हणल्यार देवाच्या उतराक वचपाक. पूण जायते फावटी आमकां आडकोळी येता. जायते फावटी आमकां कितें कितें मोदेकात आमी कित्याक सांपडटा. पूण आमी निराशी जावपाक जाय? आमी कितें करपाक जाय? संतोश भरीत जावपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. देवाचें उतर आमकां शिकयता संतोश भरीत जावपाक. पूण खऱ्यांनीच आमी संतोश भरीत जाता? प्रेज गॉड. सो हें देवाचें उतर आमच्या कानार पडत आसता. संतोश भरीत जावपाक जाय, पूण जाता काय आमी? प्रेज गॉड. कसलेय परिस्थितीन आमी संतोश भरीत जावपाक जाय. आमी तें कितें येयलां तें घेवन बसोंक जायना. आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय दर घडये. आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर, आमच्या फामिली खातीर, सगळें जें बरेंपण हांव आतां अणभवता ह्या उतरा खातीर, त्या खातीर आमी दर एक घडी आमची जिविताची ही आसा तितून आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. काल आमी कितें शिकलेलीं? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्या कडेन कितें जोडपाक जाय आमी? एक सोयरीकोत. तो जावन आसा आमचो कोण? शेराती. तो आमचो जावन आसा एक आदारी. कितलीं जाणां काल वचोन मागीर उलयलीं पवित्र आत्म्या कडेन? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आमी उलोवपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी आतां खंय भायर सरता. धर आमी शॉपिंगाकूच वयता आनी आमी घरान भितर सरता तेन्ना कोणाशी उलयना. उगीत रावता, उगीत जेयता, जाग करता न्हू, उलयता न्हू. कितें हाडलां, कशें जालें, कोण मेवलो, सगल्यो खबऱ्यो आमी उलयता न्हू. पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलोवपाक जाय. सगळ्या एक एक घडी जे आमच्या जिविताची आसा तितून आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारपाक जाय. पवित्र आत्म्या कडेन उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. काल हांव शेअर करताली न्हू पवित्र आत्म्या उद्देशी कशी म्हाका जाणवा येयली. ते दिसता म्हाजो गोप वयतालो घरा कडेन. तो म्हाका म्हणटा केन्ना फोन मारलेलो, केन्नाची गजाल. आतां म्हाज्या कडेन तेजें उलोवप जावंकूच ना. म्हाजो प्रॉब्लम सॉल्व न्हू. प्रेज गॉड. तो म्हाका दिसता केन्ना तुवें चिली पावडर हाडूंक लायल्लो आनी हांवें हाडूंक ना. प्रेज गॉड. सो हांवें म्हणलें हांव तुजे कडेन उलोवंकूच पावंक ना. जातालें अशें दिसतालें. फोन उखल्लेल्यार उलयतलें आसलेलीं रागान. पूण त्या टायमार पवित्र आत्म्याचो आदार मागलो आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका सारकें दाखयलें. पूण तेजे कडेन हें उलोवप जावंक ना. सकाळीं जेन्ना ताणें म्हाका फोन मारलो तेन्ना म्हाका पयली गजाल विचारता. प्रेज गॉड. म्हाका हांसपाक येवंक लागलें. कित्याक ही आतां रिलेशनशीप कोणाची? म्हाजी आनी पवित्र आत्म्याची. प्रेज गॉड. तेकाय दिसलां आसतलें न्हू एक घोव बायलांची रिलेशनशीप आसता. तेकाय दिसलां आसतलें न्हू हांव वेळ सादता तेज्या बारी. पूण ही गजाल हांवें ताका सांगोंकूच ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आहा आदारी. आमी एक संवय करपाक जाय, एक डिसिजन घेवपाक जाय. आनी कितें शिकलेलीं आमी काल?
विचित पूत. प्रेज गॉड. कोणाचो मोग आमी थंय पळयला त्या बापायन. त्या बापायचो मोग आमकां कोणाचो मोगाचो उगडास कोत्ता? आमच्या सोर्गींच्या बापाचो. प्रेज गॉड. ह्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आमकां ती कळीत जाता. आनी त्या दोगूय भावां मदें जो धाकटो भाव गेल्लो तो जेन्ना सोयराणान येता तेन्ना तो कितें कोत्ता? तो रिपेंट जाता न्हू. रिपेंटन्स म्हटल्यार कितें? आमची चूक वळखून घेवप, आमच्या मोनाची नवसरणी न्हू. आमी कितें आदी चिंतीत आसतालीं ती आतां आमी नव्यान एक जेन्ना आमी देवाच्या उतरान चिंतना घडयता आनी आमी जेजू क्रिस्तान स्वत मानता तेन्ना आमी एक नवी रचना. देवाचें उतर म्हणटा द ओल्ड हॅज पास्ड अवे, वी आर अ न्यू क्रिएशन. जाल्यार हे आमचे संबंद जे आहा, आमचे गोडचे संबंद आहा, तितून आमी आदले कित्याक विसरोना? देवाचें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान तुमी एक नवी रचना. पोन्ने सगळे गेले, तुमी नवी जाल्यात म्हणटा. जातेली म्हणटा जाल्या. जाल्यार आमचें मन आजुनी नवें कित्याक जायना? आमी आदले उगडासान कित्याक आजून पासून जियेता? आमकां तें फायद्याक पडटा? ना. आमकां कितें बरेंपण हाडटा? ओदिकूच म्हटल्यार आमी जेन्ना त्या आदल्या जिविताचेर आमच्या नदर मारीत जाल्यार आमकां सगळो तो उगडास येता. वायट सगळें जें कितें घडलां तेजेर आमचें दानमन आसता न्हू. पूण जोरी तर आमी एक डिसिजन घेता, जालां तें जालां, जेजू क्रिस्तान हांव एक नवी रचना. जेजू क्रिस्त म्हाज्या खातीर मेला आनी तेणें म्हाका हें नितिवंतपणाचें जिवीत फावो केलां. प्रेज गॉड. आतां हें नितिवंतपणाचें जिवीत आमकां कशे भाशेन मेवता? कशें फावो जाता आमकां? नितिवंतपण, रायचियसनेस, कशे भाशेन आमकां तें फावो जाता? स्वत मानून. आमी भावार्थान स्वत मानता तेन्ना आमी ह्या नितिवंतपण आमच्या जिवितान अणभवता. प्रेज गॉड. तें एक फुकट देणें न्हू आमकां दिलां. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमी काल शिकतालीं बापायचो मोग, आमी जर आमची सोयरीगोत बापाय बारी बांदून घेतली आनी त्या मोगाची तर आमी सोयरीगोत बांदली जाल्यार आमचे सगल्यो सोयरीगोत्यो ज्यो संवसारी आहा त्यो कितल्यो बऱ्यो जातल्यो. प्रेज गॉड. नितिवंतपण म्हटल्यार कितें? देवाचें सैम. रायचियसनेस म्हटल्यार कितें? स्टँडींग रायट वीथ गॉड, हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आमची जी सोयरीगोत आहा ती आमी बापाच्या मोगाचेर बांदपाक जाय. आमी काल पळयलां कशे भाशेन त्या बापायचो मोग आपल्या पुता थंय. जो धाकटो पूत सोडून गेल्लो पूण तेजो मोग तेज्या खातीर चेंज जावंक ना. तो तितलोच तेजो मोग कोत्ता. सो आमकांय थंय कळीत जाता आमचो सोर्गींचोय बापायचोय सैम तसलोच. तोच सैम तो. तेंच आमकां दाखोवळ जाता थंय. तेंच आमकां एक कॅरेक्टर दाखयता आमच्या सोर्गींच्या बापाचो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आतां सोर्गींचो बाप आमचो आहा जाणें हो सोर्ग आनी संवसार रचला. आमकां ताणें दर एकल्या मनशाक रचल्या. कशे भाशेन रचल्या? आपल्या सारकी रचल्या. प्रेज गॉड. आपल्या सारकी रचल्या. आनी तेणें आमचो इतलो मोग केला की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. आमी एक घोडीभर केन्ना तरी नियाळ कोत्ता. आमकां खंय कळीत जाता की देवान आमचो मोग केलो. देवान आमचो म्हणना, देवान संवसाराचो म्हणटा. कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो मोग केलो. आमी खूब फावटी हें आयकोता न्हू. पूण हेजेर आमी एक डीप नियाळ केला. एक घोडीभर रावन आमी एक हेजेर नियाळ केला. कशे भाशेन देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा खातीर ओपून दिलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक
वोपून दिलो. आमकां सामजान कितें म्हणटा, सोर कोणाचो? देवाचो. प्रितूम कोणाक दिल्या? मनशाक दिल्या. प्रेज गॉड. सो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. कॅन वी गो टू जॉन 3:16? थँक यू जीसस. हालेलुया. जॉन 3:16. Can you go to AMP? Okay, GV. For God so greatly loved and dearly prized the world. कितें म्हणटा? देवान व्हडतेपणान कोणाचो मोग केलो? संवसाराचो केलो न्हू. त्या संवसारान कोण जियेता? आमी जियेता. ग्रेटली लव्ड अँड डियरली प्रायज द वर्ल्ड. तेणें फारीकपण केलें. कितून केलें? आपल्या पुतान. प्रेज गॉड. आपल्या पुतान तेणें फारीकपण केलें. दॅट ही इवन गेव हीज वन अँड ओनली बिगॉटन सन, सो दॅट हू एवर बिलीव्स अँड ट्रस्ट इन हिम एज Savior shall not perish but have eternal life. Praise God. इंगोर म्हणटा कितें? For God so loved the world that he gave his only son. संवसारा खातीर तेणें आपल्या पुताक पाठोवन दिलो. प्रेज गॉड. इतलो तेणें संवसाराचो मोग केलो. पूण आख्खो संवसार हो मोग वळखून घेता? खबर तरी आहा ह्या संवसाराक? देवान इतलो मोग केला. आतां आमी हिंगासर येता, देवाच्या उतराक येता, देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमकां हो एक स्क्रिप्चर तरी आमकां खबर आसतली न्हू. ही एक बसावणी तरी आमच्या काळजान सारकी थीर आसतली. पूण आमी केन्ना तरी नियाळ केला हेजेर? केद्दे व्हडलें भाग आमकां बापान आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आणि फुडें म्हणटा, हूसो एवर बिलीव्स अँड ट्रस्ट इन हीम एज सेवियर. आतां सेवियर म्हटल्यार कोण? जेजू. सोरवंडार. आमचो सोरवंडार कोण? जेजू क्रिस्त. आमचो एकलोच सोरवंडार आहा आनी तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. शाल नॉट पेरीश बट हॅव इटर्नल लायफ. सिस्टर कोंकणीन वाच. थँक यू जीसस. कोरेंत ताच्या भावाक तेवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोणें केलो? देवान. आमचो स्वर्गीचो बाप. जाणें तुका आनी म्हाका रोचला, ताजे सारकिलें रोचला, त्याच बापान आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. प्रेज गॉड. तेका सोंपें आसलें? कित्या खातीर तेणें वोपून दिलो? आपल्या पुताक कितें रिजन आसलो तेका वोपून दिवपाक? आमकां परत प्रेज गॉड एक करपाक, म्हटल्यार जी सोयरीगत तुटलेली बापाशी ती नव्यान घडोवन हाडपाक देवाक अशें करचें पडलें. आतां देव जेन्ना संवसारान येयलो तो कशे भाशेन येयलो? मनशा भाशेन. कित्या खातीर येयलो मनशा भाशेन? प्रेज गॉड. सो अधिकार ह्या प्रितुमेर कोणाक दिला? मनशांक दिला. तेका लागून जेजू जेन्ना येयलो तेका मनशा भाशेन येवचो पडलो. कित्याक साम्स 115:16 कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? स्वर्ग देवाचो आनी प्रितूम देवान कोणाक दिल्या?
मनशाक दिल्या. सो आतां स्वर्ग देवाचो आनी प्रितूम तर देवान मनशाक दिला, जाल्यार अधिकार कोणाक मेवलो? मनशाक मेवलो. आनी तेकाच लागून जेजू क्रिस्ताक येवचो पडलो मनशा भाशेन. आतां मनशा भाशेन तो येयलो, जोरी तर देवा भाशेन येयल्लो आरे तो, तेका अधिकार घेवंक जाता आसलो ना. प्रेज गॉड. तेका अधिकार घेवंक जायना. तेका लागून तेका देवान धाडलो तेन्ना मनशा भाशेन संवसारान धाडलो. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो. हो तर मोग आमी अणभवता, दिसा दिसपटी आमी हेजेरूच नियाळ कोत्ता. जाल्यार आमचे जे संबंद आहा, एक घोव बायलांचो संबंद, एक आवय बापायचो संबंद, एक आवय आनी भुरग्याचो संबंद, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान येतलें. जेन्ना आमकां कळीत जातलें की जो देव आमकां रोचला, आपल्या सारकी रोचले आनी तेणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तेका लागून जेजूक मनीस कसो येवचो पडलो. पूण तेका येवंकूच जाय आसलो. कित्या खातीर? जो संबंद कसो तुटलेलो, कित्या खातीर तुटलेलो? पातकाक लागून. प्रेज गॉड. पातकाक लागून तुटलेलो. आनी तो नव्यान घडपाक बापान आपल्या पुताक दिलो, ओपून दिलो. तो येयलो संवसारांत आनी तो खुर्सार मेलो म्हणून त्या मरणा उदेशी आमकां एक नवें जिवीत फावो जालां, एक बरेंपण आमकां फावो जालां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो. एक घडीभर, एक सदां काल तुमी ह्यात बासावणेचेर नियाळ करात. आनी जें कितें तुमच्या भितर अहें दिसता, कोडूकसाण आहा, अनफर्गिवनस आहा, कोणाक बोगसूंक जायना, कोणाक मोग दिवंक जायना, तें सुपरनॅचरली तुमकां जातलें. कित्याक जेजूक खुर्सार पळयात. जेजून खुर्सार कितें केलां, कशे भाशेन तो मेला आमचे खातीर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां जायना न्हू कोणाक बोगसूंक, कोणें कितें मुटलेलें तें आमकां विसरोंक जायना. पूण जो मोग बापान आमच्या भितर वतयल्लो आसा, देवाचें उतर म्हणटा, रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा? गॉड्स लव हॅज बीन पोर्ड इन टू आवर हार्ट्स. कोणा उद्देशी उतयल्लो आहा? तोच पवित्र आत्मो, जो आमकां एक शेराती कसो दिला, जो आमकां एक आदारी कसो दिला, त्याच पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या भितर हो मोग वतयल्लो आहा. जेजू जेन्ना संवसारान येयल्लो, तो संवसारान आसोसर हो पवित्र आत्मो आसलो ना. जेन्ना तो पोत्तून आपल्या बापाशी गेलो तेन्नाच तेका हो पवित्र आत्मो आमकां, हो शेराती आमकां दिवपाक जालें. प्रेज गॉड. सो केदें व्हडलें भाग आमकां हो पवित्र आत्मो आमचे भितर वस्ती कोत्ता. तो रावता आमचे कडेन उलोवपाक, आमचे कडेन एक कन्वर्सेशन करपाक. जे भाशेन आमी घरान उगीच रावना, आमी उलयत आसता. आमचे जे संबंद आहा, आमच्या फॅमिलीन आहा, ते आमी बरे भाशेन टायम सादता. सो व्हडल्यान व्हडतें संबंद म्हटल्यार देवा कडेन. आमी देवा कडेन ही सोयरीगत जोडूंक जाय. देवा कडेन आमी टायम सारपाक जाय. आनी ही सोयरीगत तर आमी नव्यान बांदून हाडूंक सोदता, तेन्नाच उरलेल्यो सगल्यो सोयरीगती आमच्यो थाऱ्यार आसतल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो देवाचो मोग अशे भाशेन वन सायडीड अगापे लव म्हणटा आमी तेका. आमी संवसारान आसतना कशे भाशेन मोगाची सोजमणी आमकां मेवल्ली, आजून पासून आमकां तीच सोजमणी हा आसतली भोव थोड्यांक. कशे भाशेन? कंडिशनल. पूण देवाचो मोग कसलो? अनकंडिशनल, वन सायडीड लव. तेका लागून काल आमी शिकल्या, तो जो पूत वयता, धाकटो पूत आपलें सगळें घेवन, बापूय कितेंच तेका म्हणना ना, म्हणून तेका सांगिना पासून तूं राव. हितून आमकां कितें कळीत जाता की आमचो स्वर्गीचोय बाप आमकां फोर्स करिना. तो कोणाकूच आमकां फोर्सान हिंगर हाडिना. ते एक एकल्याचो एक चॉयस. कोणें तरी तुमकां फोर्सान हाडल्या हिंगासोर?
तुमकां एक खबर कळल्या हो रितीर जावपाचो आहा म्हणून. तुमी मोतीन एक निर्णय घेतला आमी वयतली म्हणून, आनी तुमी आयज हिंगासर आसात. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. सो ते जे आमी आतां उलयतालीं ते जेजू क्रिस्त कशे भाशेन संवसारांत येयला, कित्या खातीर येयलो. जी सोयरीगोत आमची तुटलेली ती नव्यान घोडपा खातीर जेजू क्रिस्ताक येवचो पडलो. पूण ती सोयरीगोतीन आमी आसपाक जाय न्हू. ती सोयरीगोत घोडून तेणें दवरल्या, पूण आमी तितून टायम सारता. आमी टायम सारपाक जाय. आतां उदाहरणाक घोव बायलां आसता ती उलयना, सगळें ती उलयतात न्हू. आख्ख्या दिसाक कितें जालें, कोण कामाक वयता कामार कितें जालें, कसो तुजो दीस गेलो. म्हाजो रे घोव म्हाका विचारता येवन, तुजो दीस कसो गेलो. प्रेज गॉड. हे भाशेन एक उलोवप घोव बायलां मदें जाता, तेज्याकीन आनीक सुबेज उलोवप आमचें पवित्र आत्म्या कडेन जावपाक जाय, आमच्या बापा कडेन जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. आतां जेजू क्रिस्त फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, फॉर गॉड सो ग्रेटली लव्ड अँड डियरली प्राइज्ड द वर्ल्ड दॅट ही इवन गेव हीज वन अँड ओनली बेगॉटन सन, सो दॅट हुएवर, कितें म्हणटा, हुएवर believes and trusts in him as savior shall not perish but have eternal life. हिंगासर कितें आहा आतां, एक कंडिशन आहा न्हू. सोत मानपाचें. सोत मानप म्हटल्यार कितें, बिलीव म्हटल्यार कितें. बिलीव म्हटल्यार कितें, जे मेरेन आमी सोत मानिना म्हटल्यार आमी मानून घेयना. प्रेज गॉड. सो हिंगासर म्हणटा आमकां हुएवर, कोणूय तो जावन दी म्हणटा. हुएवर बिलीव्स अँड ट्रस्ट इन हीम एज सेवियर शाल नॉट पॅरिश. केन्ना आमी पॅरीश जावची ना, जेन्ना आमी सोत मानता. पूण जोरी तर आमी आजून पासून देवाच्या उतराक सोत मानना जाल्यार हेजो परिणाम कितें जातलो, पॅरीश जातली. आनी जोरी तर आमी सोत मानले जाल्यार कितें जातलें, शाल नॉट पॅरीश बट हॅव इटर्नल लायफ. सासणीक जिवीत, सुभामपणाचें जिवीत. इटर्नल लायफ म्हटल्यार कितें, देवाक वळखप. टू नो गॉड, तें म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आतां देवाची तर आमी वळख घेतली, देवाच्या संबंदान तर आमी येतली जाल्यार कशे भाशेन आमकां येवंक जाता. एकूच आमकां आहा तेज्या संबंदान येवपाक, तेज्या सोयरीगोत ती बांदून हाडपाक. कितें तें, देवाचें उतर. प्रेज गॉड. ह्या देवाच्या उतरान जितलो आमी टायम सारता, ह्या देवाचें उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता. पूण आमचो नियाळ कसलो जाला, आमचो नियाळ जाला जे कोणें म्हाका कितें म्हटलां. आतां एक परिस्थिती जाल्या तेजेर आमचो धानमोन सगलें. पूण खऱ्यांनीच आमी जेजून देवान कशे भाशेन आपल्या पुताक दिला, इतलो तेणें संवसाराचो मोग केला, ह्या मोगाचो तर आमी एक नियाळ केलो जाल्यार आमचें जिवीत कितलें बरें जातलें. आमकां तोच मोग आमकां एक इजी कोत्ता दुसऱ्यांक तोच मोग दिवपाक, आनी तोच मोग आमचे भितर वतयल्लो आसा म्हणटा. प्रेज गॉड. कशे भाशेन वतयल्लो आसा, गॉड्स लव हॅज बीन पोर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. कितलो तो सांगला, ओ तुमी दिनासतना मोग रावता तो मोग उणो जातलो म्हणून. तो मोग वतयल्लो आहा म्हणटा. वतप म्हटल्यार कितें, आतां ही बॉटल आहा, ओके, हे बॉटलीन थोडी प्लेस आहा न्हू. आतां हिची गुड्डी काडली आनी हांव उदक घालीत रावली जाल्यार उदक खंय वयतलें, भायर पडटलें. म्हटल्यार हे भाशेन तो मोग जो बापान आमचे भितर वतयला, वतोवन दिला तेणें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया.
ह्या तर मोगाचेर आमी नियाळ कोडीत जाल्या आनी ह्या मोगान तर आमी देवा कडेन एक संबंद घडीत जाल्या कितलें बरेंपण आमचें जिवीत, कितलें बरेंपणाचें आमचें जिवीत जातलें. न्हूय आमी फकत हुस्के खोती काडटलीं, न्हूय आमी फकत कितें जालां तेजेर चिंतना घडयतलीं, पूण देवाचें उतर कितें सांगता तेंच आमी मानून घेतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. Can we go to Romans 5:8? हिंगोर कितें म्हणटा, बट गॉड क्लियरली शोज अँड प्रूव्स हीज ओन लव. कितें म्हणटा? बट गॉड क्लियरली शोज अँड प्रूव्स हीज ओन लव फॉर होम? फॉर अस. By the fact that while we were still sinners, Christ died for us. So कितें आसली ती गोडी? पातकाची. आमी पातकान आसली तेन्ना जेजू क्रिस्त मेलो. हिंगासोर म्हणटा बट गॉड क्लियरली, म्हळ्यार आमकां सारकें तो क्रिस्टल क्लियर करून दाखयता. एक आमकां एक खात्री दिता. हीज ओन लव फॉर अस. आनी हितून कितें कितें आमकां कळीत जाता? देवाचो खरो मोग. हीज ओन लव म्हणटा. सिस्टर कोंकणीन वाच. पूण आमी आजून पातकी आसल्यो तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनीक अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. देवान कितें दाखयलें? आमचो मोग कोत्ता म्हणून. एक तेणें आमकां खात्रेन दाखयलें तो आमचो मोग कोत्ता. आनी तो मोग कशे भाशेन तेणें दाखयलो? आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी. आनी केन्ना आसली ती गोडी? आमी पातकी आसली पळय तेन्ना. हिंगासर इंग्लिशीन म्हणटा बाय द फॅक्ट दॅट वायल वी वर स्टील सिनर्स, तेन्ना जेजू क्रिस्त मेलो आमचे खातीर. आतां हें मरण ताका कित्याक मरचें पडलें? जी सोयरी गोत सांडलेली, जी तुटलेली, ती नव्यान घडोवंक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो हिंगासर आमकां एक देव खात्री दिता, एक प्रूफ करून दाखयता कितलो व्हड तो मोग तेजो पळय तो. तेज्या पुताच्या मरणा उद्देशी. आनी ती गोडी जावन आसा आमी पातकान आसतना जेजू क्रिस्त मेलो. तेका लागून जेजू क्रिस्ताक येवचो पडलो संवसारान. तेजो मेन रिजन कितें आसलो? मरण. आनी त्या मरणा उद्देशी ती सोयरी गोत जी तुटलेली, सांडलेली, ती नव्यान घडोवन येयल्या. प्रेज गॉड. आतां ही सोयरी गोतीचेर आमचें कितलें म्हत्व दिवपाक जाय आमी? जी बापाची आनी आमची सोयरी गोत तुटलेली, सांडलेली, तोच बाप जाणें म्हाका आनी तुका रोचला, तेजी आमकां पर्वा ना. पूण ज्यो आमच्यो संवसारी सोयरी गोती आहा तेजेर आमचें कितलें दानमोन आसा. पूण ही तर बापाची सोयरी गोत आनी आमची सोयरी गोत बरी मजबूत जाल्ली जाल्यार आमच्यो सगल्यो हेर सोयरी गोती आमच्यो थाऱ्यार आसतल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. तेका लागून देवान संवसाराचो मोग केलो. आपल्या पुताक तेणें धाडून ओपून दिलो आमचे खातीर. आनी तो जाणा आसलो तेजो परिणाम कितें पळय तो. केदें व्हडलें भाग आमकां हे घडयेचो, ह्या देवाच्या मोगाचो. ह्यो देवाचो मोग आमचे भितर वतयल्लो आसा आनी तोच मोग आमकां आदार कोत्ता. आमचे कडेन कितें जायना तें करूंक ती एक पदवी आमचे भितर वतोवन दिल्ली आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी तो जावन आसा बापाचो मोग. बापाचो मोग म्हणून कसो आमकां कळटा? गॉड्स लव म्हणटा. देवाचो मोग जावन आसा मोवाळ मोग. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. Can we go to Romans 5:17?
इंगोर कितें म्हणटा, फॉर इफ बाय द ट्रेसपास ऑफ द वन एडम डेथ रेंड. आतां रेंड म्हटल्यार कितें, हेजो मिनींग कितें? रेंड म्हटल्यार राज. सो कोण आमचे राज चलयताले? कोण कोण राज चलयताले? कोण? मोरोण. हिंगासर पळय कितें म्हणटा, फॉर इफ बाय द ट्रेसपास ऑफ वन एडम डेथ रेंड थ्रू द वन एडम. सो हे मोरोण आमचे राज चलयताले, एक रूल करताले. तुमी पळयला इस्कॉलान कोण आसता? भुरग्यांक राज करूंक जाता, टिचरींक राज करूंक जाता. कोणाचें राज चलता? हां, टिचरींचे. टिचरी वयर कोण आसता? प्रिंसिपल आसता न्हू. सगळो अधिकार कोणाच्या हातीन आसता? प्रिंसिपलाच्या हातीन आसता. आतां कितें जालें सपोज जाल्यार भुरग्यांक तितून डिसिजन घेवंक जाता, वो टिचरींचें कितें चलता? टिचरीन कितलेंय सांगलें म्हणून जाता कितें? फायनल कोण दिता? प्रिंसिपल. सो ती जावन आसा मेन जी राज चलयता इस्कॉलाचेर. सो तेच भाशेन, सिस्टर कॅन यू गो टू KJV? इंगोर कितें म्हणटा, फॉर इफ बाय वन मॅन्स ऑफेन्स डेथ रेंड बाय वन. आतां कोण तो एक मनीस? आदाम. तेका लागून कोण राज चलयतालो? मोरोण राज चलयतालो. ते मोरोण कित्या खातीर आयले? जेन्ना जेनेसिसान आमकां सांगता न्हू, जेनेसीस 2:17, देवान सांगलें त्या झाडाचें फळ खायनाका. कसलें फळ तें? जाणवायेचें, बरें आनी वायटाचें. तें फळ खायनाकाय. सगळ्या झाडाचें खायनाकाय सांगलेलें? एकूच झाडाचें खायनाकाय सांगलेलें. कोणाक सांगलेलें? आदामाक सांगलेलें. पूण तेणी दोगांयनी खाल्लें. आनी कितें जालें? तें फळ खावन कितें जालें? पातक भितर सरलें. आनी त्या पातका खातीर कोण आमचेर राज चलयतालो? मोरोण राज चलयताले. ताका लागून तो एग्जाम्पल घेतला सोजमणी मेवपा खातीर. इस्कॉलान कोण राज चलयता? प्रिंसिपल. आतां प्रिंसिपल तर एबसंट आहा जाल्यार कोण कोण राज चलयता? एसिस्टंट प्रिंसिपल. प्रेज गॉड. वायस प्रिंसिपल. आनी ती ना जाल्यार मागीर कोणा एकल्या टिचरीक तरी इन्चार्ज दवरता न्हू. ती तर आतां दोगांय भायर गेल्या जाल्यार कोणा एक टिचरीक तरी तो त्या तितल्या टायमाक एक इन्चार्जशीप, लिडरशीप मेवता न्हू. ते भाशेन ह्या मोरणांक आमचेर लिडरशीप आसली, डोमिनियन आसलो, अधिकार आसलो. पूण कित्या खातीर हे मोरोण आमचेर अधिकार चलयताले? एका मनशाच्या पातकाक लागून. बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स, बिकॉज ऑफ वन मॅन्स ऑफेन्स. तेणे डिसओबे केलें न्हू उतर. देवान जें सांगलेलें तेंच तेंच्यांनी करून दाखयलें. आनी तितून कितें तांकां बरेंपण येयलें? ना. कितें जालें? ती जी बरे टायम सादताली, तेंची जी सोयरीगत आसली ती तुटली. आतां आदी ते सोयरीगतीन टायम सादताले, आतां हेज्या उपरांत ते टायम सादताले ना. तेका लागून जेजू क्रिस्ताक येवचो पडलो. बापान आपल्या पुताक ओपून दिलो. ना जाल्यार आजून पासून ते मोरोण राज चलयता आसलें. पूण आतां हें कोणाक फावो जाता? हिंगासर म्हणटा, फॉर इफ बाय वन मॅन्स ऑफेन्स डेथ रेंड बाय वन, दॅट इज एडम, मच मोर म्हणटा. आतां डेथ हें जें मोरोण आहा तें राज चलयतालें, आजुनूय चलयता. कशी खबर आहा तुमकां आजुनूय चलयना म्हणून? कित्याक जॉन 3:16 कितें म्हणटा? Whoever believes shall not perish but have eternal life. जो कोण सोत मानता तेका सासनीक जिवीत. प्रेज गॉड.
आतां हिंगासोर म्हणटा फॉर इफ बाय वन मॅन्स ऑफेन्स डेथ रेंड, मरण हें रूल कोत्तालें कोणाचेर? आमचेर, सगल्यांचेर. प्रेज गॉड. मच मोर दे विच रिसीव अबांडन्स ऑफ ग्रेस. ओके, बिफोर दॅट डेथ म्हटल्यार आतां ही खंयच्या मरणाची खबर कोत्ता? ओत्मीक. सो ओत्मीक वाटेन आमी मेलोलीं. पूण आतां मरण म्हटल्यार पयले सुवातेर आमच्या मतीन कितें येता? कुडीचें मरण न्हू. म्हाका ही खबर नासली. आमी ओतम्यान मेलोलीं. कित्याक? हें मरण आमचेर राज कोत्तालें. त्या आत्मीक मरणाची गजाल आमकां हिंगासोर कळीत जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. मच मोर म्हणटा म्हटल्यार ह्या मरणाहून कितें व्हडतें? मच मोर दे वीच रिसीव. आतां दे कोण? दे कोण? हांव आनी तूं न्हू. तुमी स्वत मानिना? प्रेज गॉड. दे म्हटल्यार हांव आनी तूं. आमी तर स्वत मानता जाल्यार मच मोर दे वीच रिसीव अबांडन्स ऑफ ग्रेस. अबांडन्स म्हटल्यार कितें? सारकें भरोन न्हू. भरोन वता जे भाशेन हे बाटलेचो एग्जाम्पल दिला ते भाशेन मच मोर दे रिसीव म्हटल्यार आमी ह्यो अबांडन्स ऑफ ग्रेस आहा तो रिसीव करपाक जाय. मच मोर अबांडन्स ऑफ ग्रेस. आनी कितें? पयले सुवातेर आमकां एक दयाळाय, कृपा फावो जाल्या. आनी कितें फावो जाला? एंड गिफ्ट ऑफ रायचसनस. आतां हो गिफ्ट ऑफ रायचसनस आमकां एक फुकट देणें. आमचें कितें आहा तितून? आमी तें अर्न केलां? आमी ताका कितें हार्डवर्क केलां? कोणा खातीर तें आमकां फावो जालां? जेजू क्रिस्ता खातीर. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्ता खातीर आमकां हें जें सासणीक जिवीत आहा तें आमकां बरोवन वतोन दिल्लें आसा. तें फकत आमी घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. अबांडन्स ऑफ ग्रेस एंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ रायचसनस. आतां रायचसनस म्हटल्यार कितें? देवाचें सैम. स्टँडींग रायट वीथ गॉड, हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. शाल रेन इन लायफ. आतां मरण जें आमचेर अधिकार चलयतालें आतां तेज्याकीन वतसोर आमकां कितें दिल्लें आहा? कृपा आनी नितीवंतपण. आनी हितून तर आमी बावार्थान स्वत मानता की तें आमचें म्हणून आमी तें घेता, आमी तें रिसीव करता. जाल्यार मरणाक आनीक पदवी आहा आमचेर राज चलोवपाक? कितें राज चलयतलें? कृपा आनी नितीवंतपण. प्रेज गॉड. ही कृपा आनी नितीवंतपण आमकां कोणा उद्देशी फावो जाल्या? जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. रायचसनस शाल रेन इन लायफ. जे मरण आमचेर एक टायम आसलो अधिकार चलयतालें आतां आमकां कळीत जालां की ह्या मरणाक आमचेर आनीक अधिकार ना. कित्याक जेजू क्रिस्त येयला आनी तो खूद आमच्या पातकां खातीर मेला. आनी जी सोयरीगत जी तुटलेली ती तेणें नव्यान घडोवन हाडल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जरी तर आमी तेजो वदत भाग पळयता, डेथ रेंड म्हळ्यार मरण रूल कोत्ता आमच्या जिविताचेर आनी आमी फुडलो भाग पळयना जाल्यार आमकां कितें अर्दे फुडें आमकां कळीत जाता न्हू. स्वत कितें? डेथ आमचेर, मरण आमचेर राज चलयतालें. पूण तेज्याकीन व्हडत्यांतलें व्हडतें कितें? ही दयाळाय, हें नितीवंतपण. ही दयाळाय म्हटल्यार कितें? ही दयाळाय म्हटल्यार कितें? कृपा म्हटल्यार कितें? ग्रेस म्हटल्यार कितें? ग्रेस म्हटल्यार कितें? ओके. प्रेज गॉड. इट इज गॉड्स विलिंगनेस. म्हळ्यार देव खुशाल कितें करूं? आपली पदवी, गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पावर, हीज एबिलिटी, हीज अथॉरिटी, हीज अनॉयंटींग ऑन माय बिहाफ इवन दो आय डोंट डिजर्व इट. म्हळ्यार आमचें कितेंच ना तितून, सगलें देवाचें. आमचें कितें आहा तें म्हणून येता आमी स्वत मानता.
आमी कितें आमचें आहा तें म्हणोंक जाता फकत आमी स्वत मानल्यार हितून. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. सो इट इज गॉड्स विलिंगनस. देव खुशाल. पूण आमी देवाची खोशी आहा, पूण आमी खुशाल आहा काय तितून? देवाक सगळें जे देवान करून दवरलां तितून स्वत मानूंक, वो आमकां आजून पासून करपाक जाय. आमकां दिसता आमी आजून पासून कितें करूंक जाय. हें नितिवंतपण पासून आमकां फावो नासलें, पूण आमकां देवान फावो केलां. ही हॅज मेड अस रायचस. केल्या तेणें आमकां. आनी हें नितिवंतपण आमकां कशे भाशेन फावो जाता? स्वत मानून. प्रेज गॉड. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा एफिशियन्स 2:8 कितें म्हणटा? एफिशियन्स 2:8 कितें म्हणटा? एफिशियन्स 2:8 फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. प्रेज गॉड. सिस्टर वाज Ephesians 2:8. Sister, can you put Ephesians 2:8? What's? कारण देवाचे दयाळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमचीच केल्या परतिनायेचो फळ न्हय, पूण देवाच्या फुक्याच्या देणे. हे बाबतीन कोणेच मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोरण्या उद्देशी उपजना. कितें म्हणटा? ओके, हिंगासर कितें म्हणटा? फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ. सो आमची जी सोडवण जाल्या ती कशे भाशेन जाल्या? कुरपे उद्देशी. कुरपेत उद्देशी? फॉर बाय ग्रेस म्हणटा यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. सो दोनूय गरजेचें. ही कुरपाय गरजेची आनी हे भावार्थूय गरजेचो. भावार्थ आमकां कित्याक गरजेचो? काल आमी शिकताले न्हू, दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें, दिसती पडना तें सासणीक. आनी दिसती पडना तें पळोवंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. आमकां कितें फुडल्यान आहा तें पळयतलो जाल्यार भावार्थ जाय पडटा? ना. प्रेज गॉड. सो फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ एंड दॅट नॉट ऑफ युअर सेल्फ. म्हटल्यार कितें? आमचें कितेंच न्हू, आमी मिजास करूंक जायना. हें जावन आसा एक देणें, एक गिफ्ट आमकां. प्रेज गॉड. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. कोणाचें देणें? देवाचें देणें. फॉर बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ. आतां ही कृपा आमकां फावो नासली म्हणटा, पूण आमकां दिल्या. ओके. वो भावार्थ आमच्यान आमचो म्हणूं येता? वो भावार्थ आमचो? भावार्थ कशे भाशेन आमकां येता? देवाच्या उतरांतल्यानूच येता. देवाचें उतर जितलें आमी आयकता तितलो भावार्थ येता म्हणटा. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. सो म्हाका जाल्यार ही पासून खबर नासलेली भावार्थ कशे भाशेन येता. भावार्थ वो आहा तो आमकां दिला एक फुकट देणें, तो आमचो न्हय, तो देवाचोच. कृपा आनी भावार्थ दोनूय एक देणें आमकां आमच्या जिवितान. कृपा म्हटल्यार देवान कितें केलां पळय तें, आनी भावार्थ म्हटल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. सो कृपा आमकां देवान दिल्ली आहा, भावार्थान आमी ती घेता. प्रेज गॉड. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी जेन्ना जायते फावटी आमी फंक्शनाक वयता न्हू, पाटयेक वयता. आतां काल आमी शिकतालीं त्या बापायन एक पार्टी दवरलेली. आतां ती पार्टी म्हटल्यार जेवण आसता न्हू. फंक्शन म्हटल्यार जेवण आसता न्हू. आतां तुमकां कोणें आमंत्रण दिलें जाल्यार जेयन आसतना धाडटा घरा? जेवण धाडटा न्हू. इन्विटेशन दिता न्हू आमकां, आमी वयता. कित्याक ती आमकां इन्विटेशन दिता? कित्याक दिता आमकां इन्विटेशन? तेंच्या खुशालकायेन वांटो घेवपाक, ओ एक मोगाची भेट थंय सारपाक आमकां इनवायट कोत्ता. आमी वयता न्हू.
आतां जेवणाचो टायम येता. आतां कुरपा म्हटल्यार कितें? हें जेवण आख्खें हेजेर टेबलार मांडून दवरलेलें आसा. ओके, आतां तुका जेवंक जाय, तें तुजेशी येतलें? आमी वचपाक जाय. जे मेरेन हांव म्हाजें तें कोदेल सोडून ते जेवणाच्या टेबला कडेन वचोना, म्हाका जेवण मेळना. ओके, सगळ्याकीन इजी एग्जाम्पल. आतां तुमी हिंगासर आहा, जेवणाक तुमी खंय वयतात? सकयल वयतात. जेवणाक आमकां स्पेशल प्लेस आहा न्हू. तुमकां हिंगो जेवण येता? ना. आतां ते मांयक आमी दिलां, कित्याक ती आतां वयर चडोन वयरूच आसतली आनी एकदांच सकयल वयतली म्हणून. ती कुरपा न्हू तिका वयर येवप म्हटल्यार. प्रेज गॉड. आतां जेन्ना तुमी जेवणाक थंय येता तेन्ना तुमी बसोनूच रावता? कितें कोत्ता? फुडें सरतात न्हू तुमी. तुमी तर फुडें सरोना जाल्यार तुमकां प्लेट मेवता जेवणाची? ना. आतां हें जेवण जें मांडून आमी दवरता ती जावन आसा कुरपा, ग्रेस. पूण जे मेरेन आमी भावार्थान फुडें सरोना, त्या जेवणा कडेन लागीं वचोना, तें जेवण आमकां मेळना. सो कुरपा म्हटल्यार देवान जें कितें केलां तें आतां आमी घेवपाक जाय भावार्थान. वी हॅव टू रिसीव इट बाय फेथ. प्रेज गॉड. तेच भाशेन दर एक भासावणी आमकां ती दिसती पडोना. दर एक भासावणी जावन आसा देवाची कुरपा. सो आमी जेन्ना आमी हें जेवण पळयता आमी थंय बसोनूच रावना. आमी वयता, फुडें सरता, तें जेवण घेता. नाल्यार कोण वाडूंक आसता तो वाडून दिता. सारकें न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हिंगासर म्हणटा, फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. सो हिंगासर ग्रेसूच काम करिना वो भावार्थूच काम करिना. दोगूय इम्पॉर्टंट. दोगांयचो एक रोल आहा. ती सांगाता दोगांय. आमच्यान म्हणोंक जायना की आमी कुरपे उदेशी साल्वार जाल्या, आमची सोरवण कुरपे उदेशी जाल्या. पूण आमची सोरवण कशी जाल्या? फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. प्रेज गॉड. आनी इट इज नॉट आवर ओन डुईंग म्हणटा. इट इज नॉट ऑफ आवर सेल्फ. आमचें कितेंच ना तितून. सगळें कोणाचें? देवाचें. आनी तें जावन आसा एक फुकट देणें. आतां सपोज हांव तुमकां कितें दिवंक सोदतां. आतां हांव दिताच जाल्यार तुमी घेतले न्हू. हांव तुमकां दिना जाल्यार तुमच्यान घेवं येता? ते भाशेन ही कुरपा देवान आमकां दिल्ली आसा. ती फकत आमी घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. सो हो स्क्रिप्चर घेतलेलो आमी कुरपा आनी भावार्थ तो दोनूय वांगडा. फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तेचे पयलीं आमी हिंचो स्क्रिप्चर घेतलेलो रोमन्स 5:17. कॅन वी गो बॅक टू देर? सो आमी हिंगर शिकतालें कितें? फॉर इफ बाय वन मॅन्स ऑफेन्स डेथ रेन बाय वन. आनी तो एक मनीस कोण आसलो? एडम. मच मोर दे वीच रिसीव अबांडन्स ऑफ ग्रेस. सो आमकां ही जी दोयाळाय आहा, ही जी कुरपा आहा ती सुभामपणे दिल्ली आसा. आमकां व्हडत्यांतली व्हडती ही कुरपा दिल्ली आसा. दे वीच रिसीव अबांडन्स ऑफ ग्रेस एंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस. आनी कसलें देणें दिलां आमकां? एक म्हटल्यार दोयाळा, एक म्हटल्यार कुरपा. कुरपा दोयाळा एकूच. कुरपा आनी दुसरें म्हटल्यार कितें? नितीवंतपण. प्रेज गॉड. नितीवंतपण. प्रेज गॉड. गिफ्ट ऑफ रायचियसनेस shall reign in life by one. And who's that one person? Jesus Christ. जेजू क्रिस्ता उदेशी जेजू क्रिस्त येयला म्हणून जे मरण आमचेर अधिकार चलयताले ते आतां मरणाक अधिकार चलोवंक जायना. पूण हे जी कुरपा आमकां मच मोर दिल्या, सुभामपणी दिल्या, कुरपा आनी नितीवंतपण, तितून आमकां कितें करूंक जाता? आमच्या जिवितान
रूल करूंक जाता कोणा उदेशी? जेजू क्रिस्ता उदेशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हे नितीवंतपण आमकां स्वत मानून फावो जाता. भावार्थान जेन्ना आमी स्वत मानता तेन्नाच तें आमकां मेवता, आमकां फावो जाता. आमी तर कितलेंय म्हटलें नितीवंतपण म्हटल्यार कितें? स्टँडींग रायट वीथ गॉड, हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड. पूण कितलें काय आमी स्वत मानता. आमी जरी तर स्वत मानता जाल्यार हें नितीवंतपण आमकां फावो जाता. स्वत मानूनच. ताका लागून म्हणटा हू एवर बिलीव्स अँड ट्रस्ट शॅल नॉट पॅरीश बट हॅव इटर्नल लायफ. सो हे स्वत मानप भोव गरजेचें. आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येयली पासून जाल्यार ह्या उतराचेर आमी भावार्थान स्वत मानपाक जाय. जायते फावटी आमकां जायना. जायते फावटी आमच्या जिवितान कितें घडटा, आमच्या घराब्यान कितें आडखळी आसा, आमच्या घराब्यान ज्यो सोयरीगती तुटलेल्यो मोडलेल्यो आसा त्यो रात चलयता कोणा उदेशी? कोण येता आमकां सगळें वायट तें तांचें दाखोवंक? सैतान. प्रेज गॉड. पूण आमकां तर आतां हें कळीत जालां की मच मोर आमकां सुभामपणी ही कृपा आनी हें नितीवंतपण आमकां दिल्लें आहा जाल्यार त्या नितीवंत आनी कृप्या उद्देशी आमी आतां एक अधिकार चलो येता जिवितान जेजू क्रिस्ताक लागून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां आमी रडची ना, आमी आतां फुगार जावची ना आमच्या जिवितांतल्यो परिस्थिती पळोवन, पूण आमी हे उतराक पयलो वयलो जागो दितली. हें उतर सांगता ती आज्ञा आमी मानून घेतली. तेन्नाच आमचें जिवीत हें बरेपणाचें जिवीत जातलें. जितलें आमी ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेता, जितलें आमी हें स्विकारता उतर, कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें. हें उतर जावन आसा बलिश्ट. हें उतर काम करीत रावता. प्रेज गॉड. जितलें आमी ह्या संवसाराचें उतर उलयता तेंच घडटलें. जितलें आमी देवाचें उतर उलयता, पूण तें देवाचें उतर उलयतलें जाल्यार पयलें हें उतर आमच्या कानार पडपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. आमच्या कानार तर जें कितें घडटा, आमच्या फामिलीन कितें घडटा, आमच्या सोयरीगती कश्यो तुटल्या तेजेरूच तर आमी चिंतना घडयता, तेंच तेजेरूच आमी नियाळ करता जाल्यार कशे भाशेन घडटलें? ताका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा? जोशुआ 1:8. This book of law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. सदांच आमच्या जिवितान कितें बरेपण आसता तेन्नाच तुमी करा. बरेपण ना तेन्ना टाटा बाय बाय. डे एंड नायट म्हटल्यार हें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर सदांकाल आसपाक जाय. आमी दवरता काय हें सदांकाल आमच्या वोटांचेर? आमच्या जिवितान कितें घडटा, कसले परिस्थिती येयल्या तेजेर तर आमी मेडिटेट केलें, तेजेर आमी नियाळ केलो जाल्यार कशे भाशेन जे देव आमचेर मरण आसलें ते रूल कोत्ताले तें आतां जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां बरेपण फावो जालां. कित्याक उपट कृपा आनी नितीवंतपण ताणें आमकां दिलां जेजू क्रिस्ता उदेशी. तें नव्यान सगळें आमकां परतून फावो जालां. जी सोयरीगत सांडलेली, तुटलेली, मोडलेली ती जेजू क्रिस्त येयला आमकां. तें रिस्टोर केलां तेणें. पूण ती रिस्टोरेशन आमी केन्ना पळयतलीं? जेन्ना आमी भावार्थान स्वत मानतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां जायना, कोण आमच्या आड येता, आमकां खूब वायट दिसता. बेश्टेच आमचें नांव कोण पिड्यार कोत्ता, बेश्टेच आमच्यो गजाली कोत्ता, कोणाक तरी लायक जाता अशें. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा खबर आहा? देवाचें उतर म्हणटा आमी आशिर्वादीक. जेन्ना तुज्या आड कोण येता, तुज्या आड कोण गजाली कोत्ता, ते कित्या खातीर येता? रायचियसनेस सेक. देवाच्या सैमांक लागून आमच्या आड कोण कोण येता. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू मॅथ्यू 5:10? थँक यू जीसस. कितें म्हणटा हिंगासर? ब्लेस्ड आर दे विच आर पर्सिक्युटेड. आतां पर्सिक्युटेड म्हळ्यार हें उतर आमकां कितें सोजमणी मेवता?
आमच्या आड कोण येता, आमकां बेश्टेंच आमचें नांव इबाडटा. पर्सिक्युशन येयना तुमकां, पूण तें पर्सिक्युशन येता तें आमकां तितून बरेंपण फावो जाता वो आमी तें वायट हितून घेता. आमकां दिसता न्हू अशें कित्याक केलें काय, अशें कित्याक म्हटलें काय, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा, ब्लेस्ड आर दे वीच आर पर्सिक्युटेड फॉर रायचियसनेस सेक. सो हे आमच्या आड कोण कित्याक येता? देवाच्या सैमाक लागून. रायचियसनेस हो जो सैम आहा देवाचो, तेका लागून आमकां आमच्या आड कोण कोण येता, आमकां कितें म्हणटा. पूण आमी तितून दुखी जावपाक जाय? दुखी जावपाक जाय? तुमी हांव तुमकां जेन्ना इचारता तुमी कशीं आहा, तुमी म्हणटा आशिर्वादीक, आशिर्वादीक, ब्लेस्ड. आतां हिंगोर खोऱ्यांनीच ब्लेस्ड म्हटल्यार कितें? ब्लेस्ड आर दे वीच आर पर्सिक्युटेड. आमच्यान घेव येता पर्सिक्युशन? केन्ना आमी घेतलीं? जेन्ना आमी जेजूचेर नियाळ कोत्ता, जेन्ना आमी जेजूचो मोग अणभवला. बापान आपल्या पुताक कशे भाशेन आमकां धाडून दिला. तेणें एकल्याच पुताक धाडून संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणटा. तो तर मोग आमी अणभवला आनी तोच मोग आमच्या भितर वतयल्लो आसा जाल्यार तोच मोग आमकां आदार कोत्ता. हितून दुखी जायना जावपाक. प्रेज गॉड. Persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of. कोणाचें स्वर्गीचें राज? देवाचें. कोण ती आमी? आमच्या आड कोण येता पळय तेन्ना, वो आड येयना पळय तेन्ना. सो हें स्वर्गीचें राज बरेपणाचें न्हू. सो आमी दुखी जावपाक जाय, आमी चिंतूंक बसपाक जाय, आमी रडोंक जाय कोण आमच्या आड येयलो जाल्यार. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हिंगासोर देवाचें तुजो उतर म्हणटा, म्हजें कांय हांव उलयना. ब्लेस्ड आर दे वीच आर पर्सिक्युटेड. आतां तुमी हिंगासोर बसल्या, सकयल वचोन तुमकां कोण तरी कितें म्हणटा, तुमी खुशाल जातलीं? बेश्टेच तुमच्या आड कितें एक बोगलाट घालता, वो कितें तुमकां म्हणटा, तुमी खुशाल जातलीं? ना जावची? मागीर तुमकां नाका तर देवा स्वर्गीचें राज. हिंगासोर कितें म्हणटा? For theirs is the kingdom of heaven. स्वर्गीचें राज कोणाचें? जो कोण तुज्या आड येता, ओ तुज्या आड कोण येता तो. आमच्या आड कोण येता पळय तें न्हू. तितून आमी सोंसून रावता. केन्ना आमी सोंसतलीं? जेन्ना आमी जेजूचो मोग अणभवला. जेजूचो मोग जो देवाचो जो मोग आमचे भितर वतयल्लो आसा तो आमी अणभवला. आनी तो अणभव आमच्यान एक्चुली जायना. जितलो आमी तेजो मोग अणभवता तितलोच उणो जाता. मोग जायतो आहा कित्याक तेजो मोग वतयल्लो आहा म्हणटा. प्रेज गॉड. नॉट इनफ. आमी आजून पासून इतलो हो पासून तेजो मोग आमी चाकोंक ना आसतलो. तेजो मोग सारको सुभामपणी वतयल्लो आसा. कोणा उदेशी वतयला? पवित्र आत्म्या उदेशी. प्रेज गॉड. ब्लेस्ड आर दे वीच आर पर्सिक्युटेड. पूण खऱ्यांनीच पर्सिक्युशन येता तेन्ना आमी कशीं आसता? तेन्ना आमकां ह्या राजाचो उगडास येता. हें राज आमकां जाय पूण पर्सिक्युशन नाका. जातलें? हें राज आमकां जाय, पर्सिक्युशन नाका. आमकां स्वर्गीचें राज आमकां स्वर्गीचें राज हें जातलें? ना. कितून जाता तें? जेन्ना आमच्या आड कोण येता. पर्सिक्युशन म्हळ्यार आमच्या आड कोण येता, वो आमचें वायट कोण उलयता, तेन्ना आमी आतां दुखी जावपाक जाय, वो आमी खुशाल जावपाक जाय? खुशाल जावपाक जाय. गो बायलांत मोदें गो केन्ना तुका कितें म्हणटा, जावंक नासलें गो म्हणटा, बायल कितें करता? रडोंक बसता. आतां हें सोत खबर आहा? कोणाचें स्वर्गीचें राज? रडटा तेंचें? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ब्रदर, कॅन यू गो अप? हिंगासोर पळय आतां कितें म्हणटा. 11th वर्स कितें म्हणटा? ब्लेस्ड आर यू वेन मेन शाल रिवायल यू. आतां रिवायल, सिस्टर बिफोर दॅट कॅन यू रीड 10 कोंकणी? हांव इसोत्ता ही कोंकणी रिट्रीट म्हणून. परमानीकपणा खातीर धुमाळो सोंसता ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें.
प्रमाणीकपण म्हटल्यार पर्सिक्युशन. प्रमाणीकपण म्हटल्यार कितें, तेजो मिनींग कितें? रायचियसनेस, रायट? ओ नितीवंतपण, रायचियसनेस सेक. वय, प्रेज गॉड. प्रमाणीकपण म्हटल्यार रायचियसनेस सेक. हिंगर कितें म्हणटा ब्रदर? 10th यू कॅन गो. ब्लेस्ड आर दे विच आर पर्सिक्युटेड फॉर रायचियसनेस सेक. कितें म्हटलें सिस्टर तुवें? प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी. तुमकां दुमाळो जाय नाका? स्वर्गींच्या राजनाथवर दुमाळो येता तेन्ना आमी खुशाल जावपाक जाय. आमचे गोरब्यान जेन्ना परिस्थिती आमी पळयता, एक गोबायला मध्ये बरेंपण ना, आमी दुमाळो सोंसिना? आमी दुमाळो सोंसता त्या टायमार? ना, आमी त्या दुमाळ्यान आनीक वाडयता उलोवन उलोवन. एका तेका सांगतात न्हू, मातसो फोन येयल्या पुरो घरा कडसून, जाणाय आयज तेणें कितें केलां तें, अशें अशें केलां. सो तितून आमकां हें स्वर्गींचें राज फावो जातलें? दुमाळो सोंसता पळय तेंकां म्हणटा, पूण आमकां दुमाळो सोंसूंक नाका. सजमता? तयार आहा तुमी दुमाळो सोंसूंक स्वर्गीच्या राजाच्या खातीर? आनी हो दुमाळो कित्याक येता आमकां? प्रमाणीकपणा खातीर, नितीवंतपणा खातीर, रायचियसनेस सेक. रायचियसनेस म्हटल्यार कितें? देवाचें सैम. केदी व्हडली गजाल, व्हडती गजाल ती, खुशालकायेची गजाल ती. देवान आपल्या पुताक दिलो, आमकां त्या पातकांतली सोडयली, आनी आतां दुमाळो येता तो कोणा खातीर येता? देवाच्या सैमा खातीर येता. प्रेज गॉड. सो आमी खुशाल जावपाक जाय न्हू. ओ दुमाळो येता तेन्ना रडया बसोन, सांगया फोन मारून आमच्या फ्रेंडांक, आमच्या आवय बापायक, अशें अशें जालां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 11th one. Blessed are you when men shall revile you. आता रिवायल हें उतर कितें? कोणाक खबर आहा? रिवायल हें उतर कितें? इन्सल्ट. इन्सल्टाक कितें म्हणटा कोंकणीन? ओकमान. प्रेज गॉड. आमकां बरें दिसता कोण आमकां ओकमान करता तेन्ना, पूण जेजूचो कितलो ओकमान केलो. जेजूक थापटायलो, मारलो, तेजेर थुकी उडयली, तेका तान लागलेली तेन्ना तेका कितें दिलें पियोंक? विनाग. उदक पासून दिवंक ना. Blessed are you when men shall revile you. आतां आशिर्वादीक आमी केन्ना? जेन्ना मनीस आमकां ओकमान कोत्ता. पूण आमकां ओकमान आमकां घेवं येता? ओकमान घेवंक आमी तयार आहा? ओ तयार आसोंक जाय आतां हेजे फुडें? आसोंक जाय न्हू. ती जावन आसा म्हणटा आशिर्वादीक. ब्लेस्ड आर यू वेन मेन शाल रिवायल यू. हिंगासर मेन म्हणटा, पूण जेन्ना आमच्या आड कोण येता, तो मनीस येता, मनशाच्या रुपान येता न्हू. ती सोजमणी आमकां आमी कोणाक म्हणून पळयता त्या टायमार? कोण आमकां ओकमान कोत्ता, आवय त्या मनशान म्हाका अशें केलां, ओ म्हज्या भयणीन म्हाका अशें केलां, ओ म्हज्या घोवान म्हाका हो ओकमान केलो, सगळ्या उजीर म्हाजी लॉस केली. पूण तो मनीस खऱ्यांनीच कोत्ता, ओ तेका उजार कोत्ता त्या टायमार? उजार कोत्ता. ही तर सोजमणी आसत आमकां, जाल्यार आमची सोयरीकोच जी आहा गोबायलांची, आवय बापायची, भुरग्यांची, कितली बरी जातली. कित्याक आमी त्या मनशाक पळयता. खऱ्यांनी तो मनीस न्हू. मनीस तो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ब्लेस्ड आर यू वेन मेन शाल रिवायल यू अँड पर्सिक्यूट यू. आमच्या आड जेन्ना आमकां ओकमान येता, आमच्या आड कोण येता? पर्सिक्यूट यू अँड शाल से ऑल मॅनर ऑफ इवल अगेन्स्ट यू फॉल्सली. जायते फावटी आमी खूब दुखी बरीच जातात न्हू. कोण आमच्या आड वायट गजाली कोत्ता, न्हू त्यो गजाली कोत्ता. दिसना तुमकां वायट? तुमकां बरें दिसता? दिसना तुमकां वायट दिसना? पूण जेन्ना तशें जाता तेन्ना आमकां वायट दिसोंक जाय, आमी खुशाल आसपाक जाय. खुशाल आसपाक जाय. सोंपें खुशाल आसपाक? इजी? इजी? प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. आतां हांव येता तेन्ना म्हणटल्यात न्हू तुमी आशिर्वादीक, ओ तुमकां वो उगडास येतलो? प्रेज गॉड. हांव पयलीं येयना फुडें विचारता न्हू तुमकां तुमी कशीं आहात. तुमी ब्लेस्ड म्हणटात न्हू, म्हणटल्यात न्हू हेज्या फुडें, ओ नाका तुमकां म्हणोंक? प्रेज गॉड. आयज विचारूंक ना दिसता. थँक्यू जीसस. कित्याक पयत आत्म्यांक खबर आसलेली खंय तरी येतलें टिचिंगान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ब्लेस्ड आर यू वेन मेन शाल रिवाइल यू एंड पर्सिक्यूट यू एंड शाल से ऑल मॅनर, साम मॅनर म्हणटा, ऑल मॅनर ऑफ इवल अगेन्स्ट यू. सगळे वायटाचे आमचे आड येतलें जाल्यार ते मनशा कडल्यान येता वायट ना, सोयताना कडसून. प्रेज गॉड. ब्रदर कॅन यू गो अप लिटल बीट? फॉल्सली फॉर माय सेक. कोणाच्या सैमांक लागून? जेजू. हिंगा तांबड्यान बरयला न्हू, फॉर माय सेक म्हणटा. सो जेजू क्रिस्ताक लागून आमकां कितें येतलें? आमकां अपमान येतलो, आमकां पर्सिक्युशन येतलें. पूण तें आमी धरून रावपाक जाय. आमी खुशाल जावपाक जाय. आमी नाचोंक जाय, गावूंक जाय, आमी आर्गां दिवंक जाय त्या वेळार. चिंतूंक पडल्यात सगळीं तुमी. आमचेर धुमाळो येता आनी हें आनी नाचोंक जाय म्हणटा. प्रेज गॉड. सगळीं सारकीं चिंतूंक पडलीं. कित्याक दायान म्हणटा न्हू स्वर्गीचें राज कोणाचें तें आमकां कळीत जालां न्हू. सो आमी आतां नाचोंक नाका, आमकां स्वर्गीचें राज नाका. प्रेज गॉड. देवाचें उतर म्हणटा न्हू मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा? पयलें सोद देवाचें राज आनी ताजें नितीवंतपण आनी हेर सगल्यो वस्तू तुका मेळटल्यो. पूण आमी कितें सोदता? आमकां धुमाळो नाका, आमकां अपमान घेवंक नाका. हें तर आमकां नाका जाल्यार आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें? पूण हिंगासोर म्हणटा फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड अँड हीज रायचियसनेस अँड एवरीथींग वील बी एडीड ऑन टू यू. पयलें सोद देवाचें राज. हें देवाचें राज तर आमी सोदता आनी ताजें नितीवंतपण तर आमी सोदता. आमकां देवाचें राज कशे भाशेन सोदूंक जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. देवाच्या उतरांतल्यानूच आमकां हें स्वर्गीचें राज फावो जाता. आतां ह्या देवाच्या उतरांतल्यानूच आमकां हें कळीत जालां न्हू सोत. आमकां खबर आसली? खबर आसल्यार पासून आमच्या काना वयल्यान गेलां आसतलें. नाका न्हू आमकां तें. प्रेज गॉड. आमकां नाका सोसूंक धुमाळो. आमकां स्वर्गीचें राज जाय पूण धुमाळो नाका. थँक्यू जीसस. ब्लेस्ड आर यू वेन मेन शाल रिवाइल यू एंड पर्सिक्यूट यू एंड शाल से ऑल मॅनर ऑफ इवल अगेन्स्ट यू फॉल्सली फॉर माय सेक. सो कोणाक लागून आमकां हें अपमान येतलो? जेजू क्रिस्ताक लागून. कोणाक लागून आमकां आमच्या आड ना त्यो वस्तू उलयतले? जेजू क्रिस्ताक लागून. पूण तोच जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका लागून मेला. जे मोरोण आमचेर अधिकार चलयताले ते तितूनसून आमकां सोडयल्या आनी आमकां सुभामपणी ही कृपा आनी हें नितीवंतपण आमकां तेणें वतोन दिल्लें आसा. कोणा उदेशी? ह्याच जेजू क्रिस्ता उदेशी. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक लागून आमी हो धुमाळो येता तेन्ना आमी खुशाल जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमोता. ब्रदर कॅन यू गो डावन 12th? आतां 12वें कितें म्हणटा तें पळोवया. तुमी म्हणटालीं, तुमी चिंतता आसतलीं न्हू हांवें तुमकां नाच सांगलां. हिंगोर म्हणटा रिजॉयस. रिजॉयस अँड बी एक्सिडींग ग्लॅड. Sister, before that, can you read 11th one in Konkani? म्हजे खातीर तुमकां अकमानतीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. केन्ना तुमी सुभागी? जेन्ना उलयना तेन्ना
तुमच्या आड कोण येना पळय तेन्ना आड येता तेन्ना तुमच्या आड जें कितें खरें न्हू सारकें न्हू तें उलयता तेन्ना आमच्या आड येता तेन्ना कितें आहा आमकां परतून वाच म्हजे खातीर तुमकां म्हजे अकमान खातीर आतां हो कोण म्हजे खातीर म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हजे खातीर तुमकां अकमानतीत तुमकां अकमानतीत म्हणल्यार तुमकां कोण अकमान करीत फुडें तुमकां दुमाळो दितीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचे आनी सगल्या जिन्सांचेर वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तेन्ना तुमी सुभागी तुमी सुभागी केन्ना तुमी सुभागी अकमान येता तेन्ना आड उलयता तेन्ना कितें सारकें न्हू तें फॉल्सली आमच्या आड कोण उलयता कोणा खातीर उलयता जेजू क्रिस्ता खातीर जेजू क्रिस्ता खातीर तर आमकां हो दुमाळो सोंसचो पडलो आनी तितूनच तर आमकां हें स्वर्गीचें राज आहा जाल्यार आमी आतां कितें करपाक जाय संतोश बरीत जावपाक रिजॉयस म्हळ्यार संतोश बरीत रायट संतोश बरीत जावपाक जाय रिजॉयस एंड बी एक्सिडिंगली ग्लॅड फॉर ग्रेट इज युअर रिवॉर्ड कितें आहा आमकां एक रिवॉर्ड आहा खंय आहा तो एक इनाम आसा तो इनाम तुमकां नाका दुमाळो जाय जाल्यार इनाम मेवता दुमाळो नाका तुमकां अकमान सोसूंक नाका अकमान तर तुमी सोंसतात जाल्यार तुमकां कितें मेवता इनाम फावो आसा रिवॉर्ड इन हेवन स्वर्गीचो एक इनाम स्वर्ग Praise God. Thank you, Jesus. For so persecuted they the prophets which were before you. तेंच्यांनी हो दुमाळो सोंसला कोण ते प्रॉफिट्स प्रॉफिट्सांक कितें म्हणटा कोंकणीन प्रवादी प्रवादी म्हटल्यार कोण प्रोफेसी करता ते वो उतर परगडटा ते उतर परगडटा ते सो जे कोण देव आतां जेजूची बरी खबर परगडटा तेन्ना कितें जाता दुमाळो येता प्रेज गॉड दे द प्रॉफिट्स वीच वर बिफोर यू तेंकांय कितें येयल्लो दुमाळो येयल्लो ताका लागून पयल्या हितून कितें म्हणटा फॉर माय सेक म्हणटा हें उतर कोणाचें जेजूचें ताका लागून आमकां दुमाळो येता ताका लागून आमकां अकमान सोंसचो पडटा पूण सोंपें त्या टायमार सोंसून घेवंक एकूच हितून आमकां सोंसूंक घेवंक जाता जेन्ना आमची सोयरीकोत बापाशी बरी मजबूत आहा आमी उतराचेरूच थीर आसा जायते फावटी आमकां दिसता देवाच्या उतरान सगळें सोंपें पूण काळजान आमच्या भितर सगळें उजो पेट्टा पूण भायल्यान आमी आतां उतर म्हणटा न्हू दाखयता भायल्यान सारकें सो तें तुज्या काळजानसून येवपाक जाय प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हांव जेन्ना भुरगीं आसली न्हू म्हाका न्हू एक वस्त सोंसूंक जायनातली कितें तें सांगशात कोणें अकमान केल्लो म्हाका सोंसूंक जायनातलो हांव घरा येवन रडटालीं कित्याक म्हाका ह्या स्वताची खबर नासली भुरग्यापणान स्वत म्हणल्यार नकोच आसलें हांव पूण म्हाका इतलें वायट दिसतालें पूण आयज हांव देवाक आर्ग आनी वाखाणणी दिता दुमाळो तर येता जाल्यार म्हाका स्वर्गीचें राज कोणाचें म्हाजें प्रेज गॉड आनी कोणा खातीर येता जेजू खातीर आनी तो आमकांच येयना जे पयलींचे प्रवादी आहा तेंकांय तो दुमाळो येयला सो तो आसाच दुमाळो प्रेज गॉड थँक्यू जिजस सो आमी आतां दुमाळो जाता तेन्ना कितें जातलीं संतोश बरीत जातलीं नाचतलीं गायनां करतलीं ओ फोन मारून सांगतलीं अशें अशें जालां कितें करूं कांय सजमना देवान आमकां आन्सर दिल्लो आहा रिजॉयस कितें म्हणटा जेजून आमकां सांगला रिजॉयस संतोश बरीत जा जेन्ना तुका कोण अकमानीत करता तुज्या आड सारकें तें उलयना तूं संतोश बरीत जा तूं संतोश बरीत जाता तेन्ना कितें जाता जाणाय आमी एक आसता कोणाक जेजूक आसता आमी सैतानाक आनी तेज्यान तें सोंसूंक जायना
सो आमी आतां कितली आसपाक जाय, कितली रिजॉयस जावपाक जाय, संतोश बरीत आमी जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमोता सजमणी मेवल्या. सो आमचेर जी मोडणाची जी रुलींग आसलें, मरण आमचेर एक राज चलयताले, तितूंतली आमकां आतां एक बरेपणाचें जिवीत मेवलां. कोणा उदेशी? जेजू क्रिस्ता उदेशी. आनी सुबामपणी वतोसोर आमकां ही कृपा आनी ही नितिवंतपण आमकां आमच्यान रिसीव करूं येता आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. पूण तेन्ना तें नासलें. जेजू येयला म्हणून आमकां हें कृपा आनी हें नितिवंतपण आमकां फावो जालां. आनी कशे भाशेन फावो जालां? इल्लेशें मुठभर सुबामपणी वतोसोर. पूण तेजो आमी उपयोग करुया. आमी आनीक निराशी जावपाचें ना. कोण आमच्या आड येता तेन्ना आमी संतोश बरीत जावया. आमी तर संतोश बरीत जालीं जाल्यार कितल्यो ज्यो सोयरीगती आमच्यो तुटलेल्यो मोडलेल्यो त्यो सगळ्यो नव्यान घडोवन येतल्यो न्हू. आमी कितल्या जाणां कडेन उलयनासतना रावता. आमच्या गोच्या मदें म्हाका कितें तर मुटलां जाल्यार हांव उलयनासतना रावतां. प्रेज गॉड. आमी तर संतोश बरीत जाता जाल्यार तो मनीस कितें करतलो जर तुजे कडेन उलयनासलो तो? तेकाय आतां तुजें रिजन जाणा जावंक जाय न्हू. तूं कित्या खातीर संतोश बरीत आहाय तेकाय जाणा जावंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता. सो आयसून आमी कितें खातीली? संतोश बरीत. कसलोय दुमाळो येयलो जाल्यार आमकां खबर आहा त्या दुमाळ्यान कितें आमकां फावो आहा? स्वर्गीचें राज, एक इनाम स्वर्गीचो आमकां फावो जातलो. आमकां हिंगसर जावचो ना, स्वर्गीचो एक देवान आमकां इनाम दवरला. बऱ्यांतलो बरो तो इनाम तर आमकां जाय जाल्यार दुमाळो येता, पर्सिक्युशन येता, आमच्या आड कोण वायट उलयता, आमच्या आड कोण सारकी ती गजाल उलयना जाल्यार आमी आतां संतोश बरीत जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता. कोणाक कितें विचारूंक जाय? कोणाक कितें सजमोंक ना? सो आमकां कितें दिलां सुबामपणी? 2 वस्तू दिल्या. कसल्यो त्यो? सुबामपणी आमकां कितें दिलां? व्हडल्यान कृपा. आनी कितें दिलां? नितिवंतपण. कोणा उदेशी ती आमकां फावो जाल्या? जेजू क्रिस्ता उदेशी. हें आमी आमच्या मतीन दवरुया. जें आमकां दिसतालें सगलें काबार तें आतां जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां नव्यान एक जिवीत मेवलां. कसलें जिवीत? कृपेचें आनी नितिवंतपणाचें. आनी ही जी कृपा म्हटल्यार आमी जाणा देवाची देव खुशाल आमच्या बिहाफार हें करपाक, टू यूज हीज पावर, हीज एबिलिटी, हीज अथॉरिटी ऑन माय बिहाफ इवन दो आय डोंट डिजर्व इट. प्रेज गॉड. आनी हें नितिवंतपण म्हळ्यार देवाचें सोयम. देवाचें सोयम. प्रेज गॉड. रायचियसनेस. काल जेन्ना आमी शिकतालीं तेन्ना तो व्हडलो तेजो भाव तो कितें म्हणटा? आपूण तुजी सगली सेवा करतालो न्हू, तिचोर आमकां कसलें नितिवंतपण कळीत जाता? सेल्फ रायचियसनेस. सो आमचें खरें म्हटल्यार कितें? गॉड्स रायचियसनेस. स्टँडींग रायट वीथ गॉड, हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमला. जेजू कारगा. हेजेर नियाळ करात आनी आयजूय तुमी वचोन पवित्र आत्म्या कडेन उलोयात. पवित्र आत्मो जो आमकां शेराती दिला तेज्या कडेन आमी उलोवया, तेका सांगोया. आमच्या जिवितान आमी एक सोयरीगत बांदया तेजे कडेन. तेन्नाच ह्यो सगल्यो दुसऱ्यो सोयरीगत्यो आमच्या जाग्यार येतल्यो. प्रेज गॉड. पयली सोयरीगत म्हणल्यार बापा कडेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ती सोयरीगत आमी ह्या उतरानूच बांदूंक जाता. आनी ते सोयरीगती उदेशी सगल्यो सोयरीगती आमच्यो बरेपणाच्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमी हिंगासर स्टॉप करया. आमी निमाणें मागणें करया.
अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या शिकोवणे खातीर, तुज्या पुता खातीर तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां उपोट कृपा आनी नितिवंतपण फावो केलाय. ही कृपा हें नितिवंतपण आमकां फकत जेन्ना आमी भावार्थान सोत मानता तेन्ना आमकां ती फावो जाता. हें नितिवंतपण म्हटल्यार आमचें कितेंच ना, सगळें तुजें बापा. आमी फकत सोत मानप. आनी नितिवंतपण म्हटल्यार स्टँडींग रायट वीथ गॉड, देवाचें सैम. अर्गा तुका बापा, हे तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुताक धाडून तुवें जी सोयरीगोत आमची सांडलेली, आमची तुटलेली, ती तेज्या उद्देशी तुवें नव्यान बांदून घडोवन हाडल्याय. हे सोयरीगोतीन आमी वेळ साडूंक, ह्या सोयरीगोतीन आमी मजबूत जावपाक, आनी ते सोयरीगोतीन तर आमी मजबूत जातली जाल्यार ह्या उतोरूच आमच्या मुखार आमी दवरपाक जाय. ह्या उतर जावन आसा फावंडेशन ह्या सोयरीगोतीचें. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या देण्या खातीर, सगळ्या बरेपणा खातीर, सगळें जें तुवें आमकां ऑलरेडी करून दवरलाय त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. कितलो तुजो मोग व्हडतो, तुज्या मोगा असलो मोग ना बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या मोगा खातीर. आमचें जें कितें सगळें सांडलेलें, जें मरण आमचेर अधिकार चलयताले, तेजेर आतां आमकां तुवें कृपा आनी हें नितिवंतपण दिलाय जेजू क्रिस्ता उद्देशी. जी सोयरीगोत तुटलेली, सांडलेली, ती तुवें नव्यान बांदून आमकां दिल्याय. हे सोयरीगोतीन आमी फकत टायम सारपाक जाय. ह्या सोयरीगोतीन फकत आमी वेळ सारपाक जाय. आनी ह्या उतरांतल्यान ही सोयरीगोत आमची आमी मजबूत करूं येता. हें उतरूच जावन आसा पोदवेचें. ह्या उतरांत आनी कसलेंच सोत ना. ह्या सोता बरोस आनी कसलेंच सोत ना. कसल्योय परिस्थिती आमच्या जिवितांत आमी घेवन येयल्या हिंगासोर, त्यो परिस्थिती सगळ्यो सुटाव्यो जाल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. ज्यो सगळ्यो सोयरीगोती आमच्यो आमकां दिसताल्यो तुटल्या, ना कश्यो दिसताल्यो, आतां आमी उलोवपाक जाय त्यो आसा कश्यो. कित्याक देव आमचो जिवीत ना, मरण आहा थंय जिवीत दिता. ही गिव्स लायफ टू द डेड. आनी तो उलोवन नाश्यो त्यो वस्तू आसाश्यो करता. आमी हें उतर उलोवपाक जाय. हें उतरूच आमी उलोवंक जाय. ह्या उतराचेरूच आमी नियाळ करपाक जाय. हें उतरूच आमच्या मनान आमी चिंतपाक जाय. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. कितलो व्हडतो मोग तुजो. तुज्या पुताक तुवें वोपून दिलोय. जें आमचें सगळें सांडलेलें तें आमकां नव्यान तुवें परतून दिलाय बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा ह्या बरेपणा खातीर. तुज्या मोगावून आनीक मोग ना बापा. वो मोग जावन आसा सासनीक. वो मोग जावन आसा अनकंडिशनल. आमकां संवसार शिकयता कंडिशन, पूण ह्या मोगाक कंडिशन ना बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. आनी होच मोग तुवें आमच्या भितर वतोवन दिल्लो आहा. सुभामपणी तुवें वतयल्लो आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी होच मोग आमकां एक पदवी जाता. जे कोण आमच्या आड येता, जे कोण आमकां दुमाळो घेवन येता, जे कोण आमच्या आड ना तें उलयता, तेन्ना होच मोग आमकां ती सोंसणीकाय, आमकां संतोश बरीत जावपाक आमकां आदार दिता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. थँक्यू जिजस. आनी हो दुमाळो जो येता तो जेजू क्रिस्ता खातीर येता. तोच जेजू क्रिस्त जो तुज्या खातीर, म्हाज्या खातीर मेला आनी पुनर्जीवन जाला. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन.